माडाचो सूर काडप हो गोंयचो ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन. शेकड्यांनी वर्सां पासून लोक हजारांनी लोक ह्या धंद्या भितर इनवॉल्व आशिल्ले आनी सगळे गोंयभर इतले माड लाखांनी माड आसा आनी ते माडाचो सूर काडपा खातीर अशी गांवां गांवांनी अशे रेनेर आशिल्ले जे माडार चडून सूर काडटाले. आनी जेन्ना आमी गांवांनी वताले तेन्ना आमकां दिसताले माडाचेर चडपी रेनेर आनी एक वेगळो तरेचो फिलींग येतालो. पूण हालींच्या तेंपार माडार चडपी रेनेर दिश्टी पडना, खूब कमी जाल्या. आनीक हो बिजनेस आनी हो धंदो ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन जो आसा गोंयचो तो हळू हळू करून ना जावपाक लागला. आनी कांय वर्सांनी आमकां रेनेर म्हणटा तो अजिबात दिश्टी पडपाचो ना अशी परिस्थिती आसा. आनी ताजे खातीर आमी मुद्दम रेनेर म्हणजे कितें आनी रेनेर कशें काम करता, तांचे चॅलेंजीस कितें आसता, ते कशे त्रास काडटा आनी हें सगळें पळोवपा खातीर आमी आयज आयल्या आक्षे अशें एक गोंयचो एक असो थोडेच गांव आसात ज्या जाग्याचेर अजुनूय कांय लोक माडाचो सूर काडपाचो प्रयत्न करता. आनी तातूंत भितर आमचे कडेन आमच्या बरोबर आसा दामासांव, जो फाटली ऑलमोस्ट 50-60 वर्सां माडाचो चडटा आनी ताजे इवन ताजे पाय आनी ताजे पयलीं सगळे जनरेशन टू जनरेशन रेनेर म्हणून काम करताले आनी माडाचो सूर काडटाले. आनी अशे तरेची आयज दामासांव बाब जाणटो जाला, ताका हाजे फुडें तो कितलो तेंप माडार चडपाचें काम करतलो खबर ना, कारण हें खूब त्रासाचें काम आसता, खूब डिफिकल्ट आसता. दिसाक एक माडाचेर 3 फावटी चडचें पडटा. सो अशे तरेचें काम करून आनी ताका अजून तो धादोस आसा आनी ताका दिसता की हो जो ताजो आपूण रेनेरपणाचें काम करता ताजे बद्दल ताका अभिमान आसा आनी ताका दिसता की हें खरेंच बरें काम. एक गोंयकारपण म्हणटा पळय तें आमी ताजे भितर पळोवपाक शकता. अशे तरेचो आमचो दामासांव बाब इतले वर्सां अजून कंटेंट, ताका खंयच दिसना की आपूण जे कश्ट करता आनी उमेदीन तो हें काम करता. आतां हाजे पयलीं जातालें की ते सूर हाडून तो ताजो हांगा ही भाटी आनी भाटयेचेर तो फेणी काडटालो, ताजी काजूची माडाची फेणी काडटालो आनी ती मागीर लोक येवन हांगा व्हरताले. पूण आतां हालीं तेंपार माडाची फेणीचो डिमांड कमी जाला, कारण लोकांक आतां ही फॉरेन लिकर आनी बाकीचे हें चड आवडटा आनी माडाची फेणीचो टेस्ट म्हाका दिसता मातशी फाटीं पडल्या आनी ताजे खातीर माडाच्या फेणीचो डिमांड कमी जाल्ल्यान तांणी आतां माडाची फेणी काडपाचें बंद केलां. पूण हो सूर आसा ताका डिमांड अजुनूय आसा आनी खूब डिमांड आसा ते विनेगर करपा खातीर. आनी हाजे खातीर हांगा ताका खंय वचपाची गरज पडना ते विकपा खातीर. लोक ताच्या दारान येवन हो सूर व्हरतात एवरी डे. सो अशे तरेचो हो बिजनेस दामासांव बाब म्हणटा आपूण चलयतलो, आपल्याक जाता तो पर्यंत आपूण हो हें चलयतलो, ट्रेडिशन माडार चडपाचें, सूर काडपाचें. सो हाजे फुडें तो म्हणटा आनी फुडलीं जनरेशन हें करतलीं पूण कांय गॅरंटी ना. सो म्हणून आमी हांगा आयल्या पळोवपा खातीर की ते कशें करता आनी ते तांचें लायफ कितें आसा हें पळोवपा खातीर हांगा आयिल्ले. तुजें नांव सांग. दामासांव आफोस. कितली वर्सां जालीं तूं सूर काडटा? जायते वर्स जालें. 15 वर्सां सुमार आसतना हांव माडार चडलो सूर काडपाक. 15. आतां जालें म्हाका 70 आनी 7. पयलीं तुजे कोण पाय बी काडटालो, पाय काडटालो, भाव काडटालो. पाय मेला आनी भावूय मेला. आतां हांव काडटा, अजून काडटा. आनी दिसाक कितले माड काडटा? दिसाक सगळे 12 काडटा हांव आतां. म्हणजे दिसाक 3 फावट चडचें पडटा. सकाळीं, दनपार आनीक सांजचें. दिसाक दिसाक 3 फावटी. फर्स्ट टायम वयर चडून कितें करता? फर्स्ट टायम सूर रोगयताय आनी शेव मारताय कुंयेक. शेव मारलो पत्तो जांबळो लावप. तसोच दनपारचो शेव मारप, दोनी सूर काडप ना. तशीच मागीर सांजची 5 सूर काडप, पत्तो जांबळो लावप. हय. आनी मागीर तो सूर हाडटा तो मागीर कितें करता? सूर हाडटा ती कोण येता, गिरायक येता व्हरपाक. इनागरीक चड वताय. हय, म्हणजे कवशांनी. आनी कोण पितलो जाल्यार तो बाटल्यांनी, लिटर जावं बाटली तो घरा कडेन पिवों. कसो विकता तुमी?
आमी बाटली 150 आनी लिटर 200 आनी कोवसो 180 वॉटर बाटली माप. डिमांड आसा, हय लोक येता खूब. लोक येता. तूं आनी खंय विकना, घराच येता? ना हय ना, हांव घरा म्हणजे घरा कडलो व्हरोंक येता, जेवन भोंवपाक गरज ना. हय चडशें कितें करपा खातीर व्हरता? चडशीं इनाग्र आनीक थोडे कोण आतां हे पळय काजरांचे पळय हे आहाय ऑर्डरी आहाय न्हू, बॉल करपाचे, ते बॉलांक येता. म्हणजे तेंचे कवशे 1.5 कवशे 2 कवशे तशे. तुका वड चडपाक त्रास जायना? ना संवय आहा, पयलीं सावन चडोन येयले आमी न्हू, कांय त्रास जायना. पूण आतां कितें आदले बान तितलें बरें जायना, स्लो चडचें पडटा. आतां खूब हे सुरू करपी खूब कमी जाले. कमी जाले सगळे भायर गेले न्हू. हय आतां हिंगा हे आख्खेच रेंदेर हे आड्यार आमच्या हांव आहा एकलो, आनीक थिंगा आनी एकलो आहा, आनीक थिंगा 3 जाण 4 जाण कितें आहाय. हय आमचें आतां कितें उरलां, थोडें उरलां, चडशें उरूंक ना, पूण कोत्ताय आमचें हें म्हणून कोत्ताय. आतां हाजे फुडें आनी कोण रेंदेर घेवपाना? ना कोण ना, गॅरंटी ना, आनी रेंदेर जावपाची गॅरंटी ना. म्हाज्या भुरग्यांक लागून हांवें शिकूंक ना, कित्याक ते नाका, हे कास्तीक न्हू, खूंय वचोंक म्हण दिसाक 3 फावट चडचें पडटा, आनीक खूंय वयतलो वचोंक मेळना, अशें करून ते नाका म्हणोंक लागले. हांवें तांकां नाका केलें. रिस्क आसता. हय आनी वयलें काम ना तें, कितें जालें वयर चडोंक देंवोंक जाय न्हू. पावसा लागून पळय आतां चडटा आमी देवा कडेन मागोन, देव वाटयता आमकां न्हू. आमकां कितें आमच्या कितें जाल्यार आमकां कितें आहा, आतां कांय ना, काबार असले आमचो हो धंदो. पूण हे धंद्याचे जायते बरें रे, वायट न्हू. कितें आपणाचें कितें कोत्ता तें न्हू, तुका हेकोड तेकोड मागोंक नाका. बरें दिसता काम करपाक. हय आनी काम आतां कामाक लागून वयता जाल्यार म्हयन्याक तुका पगार, आमकां डेयली आमकां कितें जाल्यार येता रे, शेत येता आमकां कडेन, 4 पयशे मेवता. आनी बरें आमचें एकदम बरो धंदो. पूण मातशें त्रास चड, पावसाचे त्रास, गिमाचे पूण तितले त्रास ना. वड चडपा देंवपाकूच चड. हय पावसाक कितें जाता, तांकां निसोड जाता, शेव जाता तेन्ना सांबाळूंक जाय मातशें. आमी कितें करताय, पावसाचें तांकां हांपो मारताय. आतां मारलेली आहाय न्हू आतां, ती आनीक मातशें फोल कोत्ताय, म्हणजे पांय गुरोवंक तेजेर सारकें. तशें आनी कांय न्हू, सगळें बरें आहा. आनी आदले बायन आतां ल्हान नाय, तूं आतां जाणा हे पळय केदें व्हडलें जालें, थोडे कितले कास्तीक देंवोंक आसता. हय अशें बरें आमचें हें धंदो एकदम बरें आमचो. दिसाक तुका म्हाका दिसता 12 माडाचेर म्हणजे 3 फावटी 3 फावटी 36 टायम तूं चडटा. हय देंवता हय पर डे, हय एवरी डे. एवरीडे. असो दीस वचना, खंयच्याच दीस गेलें ना वचता येना. ना आनी साणूंक जायना, साणी जाल्यार तुका सूर पडना. आतां हे कोको साणलें न्हू, आतां सकाळचें काडटा टायम सांजे उरलो शेव उरलो न्हू जाल्यार तुका सूर कोंब मेवता. सदां मेवता भाशेन मेवचें ना, तुका एक बोतल बरोबर उणी मेवतली. तेका लागून आमी तें साणूंक कबूल नाय. हय साणूंक कबूल ना, ते जिती उत्ताय न्हू, आनी तेका तितली सूर मागीर हें जाता पडटा जांबळ्यांनी अशें. आनी तुमी बरें ना बी जाता जाल्यार मागीर तूं कितें करता? बरें नाय जाल्यार माड उरले. पयलीं कित्याक आसतालें, आको रेंदेर ह्या आड्यार मातशें कोणें काड म्हळ्यार काडटाले, आनी तें मागीर तेंकां कितेंय दिताले आमी, पयशे दिताले आनी काडटाले. आतां तूं बरो ना जालो न्हू, आतां बरो ना जाल्यार तुजें माड सुकले, कोण काडटलो ना. मागीर तूं बरो जातलो जाल्यार तूं परते आनीक चालू कोत्तलें मागीर. तें मेलें, तें पळय आतां आहा न्हू जांबळें हें जालें, तें सुकलें, तेका सूर पडना. तें मागीर तूं बरो जातलो आनी परते वतलो अशें. मागीर परत स्टार्ट जाता. हय जाता. पूण ती पळय न्हू, ती पळय पिड्ड्यार. ही आतां पळय आहाय न्हू आनी आतां चोडणें आमी सुकलें न्हू, तें पिड्ड्यार मागीर दुसरी वयची पडली. हय दुसरी चालू करची पडटा. आनी अशें बंद पडना तुजें हालीं केन्ना? पडला केन्ना बंद जालें? हाटी म्हाका पुलमा थोडी भरली, एकदम फोडे काडून म्हाज्यान जायना जालें. अशें 2 म्हयने सुमार काडपाचें बंद केलें. मेडिकलांक उरलो 15-20 दीस मेडिकलांक उरलो. मागीर दोतोरान म्हाका हें करून जालो म्हणटा बरो जालो, मागीर परते हांवें चालू केलें. तशें कोरोनाय लागलें म्हाका. हय कोरोनाच्या टायमार हांवें तशें माड सुकयले. मागीर तेणें हें बरो जावन परते आनी चालू केलें माड. तें पळय काडटा आतां.
हय ब्रेक पडल्यार तुका मागीर स्टार्ट करपाक परत त्रास पडटा मातसो. हय मागीर तुज्यान चडोन आंग मांग तुज्यान कितें जाता एक फुटबॉल प्लेयर शेंवता तो शेवना जाल्यार तो तेका कितें पळय जाता तें तो ना ते भाशेन आमची जांगड म्हण मागीर बरोन येताय हलका आनी आय उय आय करून तेल काड हॉर उदक ना मागीर बरें जाता तशी एक्सरसायज बंद जाता न्हू गोठ जाता हांगा मागीर हय खूब त्रास आहा आमकां खूब त्रास पडटा मागीर तेल बी काडचें पडटा. हय तेल काण उदक ना 2-3 दिसान मागीर बरें जाता दिसता बरें मागीर हय फोर उदक घालें न्हू तेल काडलें मागीर तुज्या हांगा मातशें हें जाता 2-3 दीस वयताय सारकें तूं हें जाता जाल्यार पत्ती स्टार्ट केली जाल्यार हय इतलें. आनी हे माड आतां तूं लायता पळय हय ते कोणाचे? ते भाटकाराचे न्हू भाटकाराचे आमी भाटकारा हारीक कोत्ताय हय भाटकारा 500 हारीक कोत्ताय. 500 रुपया ना हय भाटकारा एक माडा 500 हें हय 50 एक माडा 50 रुपया भाटकाराचे म्हयन्याक हय आनीक म्हाजे शेरकाराचे ती अडेज रुपया एका माडाक आनीक बाटये लिसन्स हारीक कोत्ताय आमी गव्हर्मेंटाक बँकां हारीक करपाचें ते कितें 200 रुपया ते वर्साक 200. हय सो भाटकारा मागीर कशें पे करप ते? म्हणजे आमचे 3 म्हयन्यांनी 3 म्हयन्यांनी आमी हारीक कोत्ताय मागीर तो बरोवन दिता आमकां आतां जानेर जालो न्हू जानेर हे पय हारीक केले पयलीं पय दिवंक जाय ते भाटकारा हारीक कोत्ताय आमी आनी जानेर एप्रील मार्च आनीक 3 म्हयने हाडटाय बरोवन मागीर 3 म्हयन्याचे अशें करून चलता आमचें हय पूण माड कितले वर्सां जालीं? माड म्हाका काडूंक लागल्यार म्हाका आतां पळय हांव 15 वर्सां सुमार आसतना माडांक लागलो चडलोलो 4-15 हय आयज पासून काडटा सेम माड हय पूण पयलीं कितें जालें ते थोडे मोडले आऱ्यान मेले तशें जालां पूण मागीर ते ल्हान मागीर ते वोवले आमी हय पूण आहाय चाल आहाय अजून चाल आहाय हय ताजे पयलीं तुजी बापूय बीन हय पांय काडटालो पांय छाडल्यान म्हाजो भाव व्हडलो तो काडूंक लागलो मागीर तेज्या हाडल्यान हांव आनी एकलो भाव आसलो पूण तो माडांचेर चडोंक ना हय तो कितें आमचो शिंकलो मरे आनी तो शिरीश आसलो व्हडलो ना तो मेलो तो भावूय मेलो पांय मेले हांव आजून म्हाजें चलयता. पयलीं कितले आशिल्ले खूब आसताले हय रेंद्र खूब आसले आख्खो रेंद्रा झाडो आतां आमचे हे बाबा लंडन वचोन न्हू ते मागीर ते सोडून सगळे भायर गेले आतां कोण ना हांव 2-3 जाण आहाय आतां ते बाकीचे माड आहा ते कोण काडत ना सुरू चडना ना ते माड हांगा हय तेच ते पळय थोडे व्हडले जाले आहाय न्हू सुरू काडना ना कोण काडना ते मनीस ना आतां आमी पळय कोण आहाय न्हू ते आमचो धंदो आहा चाल आहा काडटाय आमी थोडे जाल्यार काडटाय पयलीं कितें 20-30-40 लगून माड काडटाले एक एकलो आतां ते ना कोण न्हू अशें पूण आमचें हें वायट ना रे माडाचें काम पावसाचे मातशे त्रास आनी वतां पावसाचें आमकां चडचें पडटा सांडूंक जाय तुका आतां सांगले ते भाशेन नाजाल्यार पिड्यार जाताय हय तुमी 12,000 काडटा आनी 3-4 जाणां आहा म्हणटा एक 50 माड सुमार काडटा आसतले हांचे सगळे सगळे हय बाकीचे आहा ते अशेंच वता हय बाकी आहा ते सोडून आहाय ना सगळे तेंकां कोण काडना ना ते कोण काडना ताका मशीन बी कांय येवना अशें काडपाचें मिशीन तें पाडेकारांकूच न्हू हय आमकां तें वयर चडोंक मेळना तें सकयल रावन मारपाचें ना तें नाल्ल बसपा जाय वयर हय आमकां वयर वचोन तें शेव एक पळय शेव काडलो जाल्यार हे जांबण्याचो ते कडेन आनी आसा म्हणजे हिंगचे तिणी वचोंक जाय आमकां तेंचे कितें जाता हिंगा रावन ते सगळे घुंवन थिंगा सकयल्यान कोत्ताय काबार सगळे तशें आमचें जायना हें आमकां वयर बसचें पडटा आनी ते 2 जांबणे आहाय ते हिणी मात तिणीसान व्होंवन वयचें पडटा हय तें आमकां कोंता येना ना चलतच पांयांनूच वचचें पडटा हय 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 कोण येवना अशें केरळा बी तशें कांय ना कांय मशीन केरळा ती लेगून कितें ती आमचे भाशेन ना तें दुसरी भाशेन ते दुसरी भाशेन म्हणजे ते आख्खे पोंय ती कोट्टी काडटाय आनी मागीर शेव मान ते बागोवन जांबळे लायताय ते बुडकूल लायताय आमचे जांबळे न्हू ते व्हडले तोंडाचे ते
ते पोय तुका आतां न्हू अशें आहा न्हू अशी पोय आमचे पोय अशें आसताय ते आमी कितें करता सूर पडटा मातशें मातशें फुटी म्हणून लायता आनी देंवयताय मातशें मातशें ते कितें करताय एके फावटी बागयताय अशें करून बागयताय आनी शेव मातयेक जांबळ लायताय ते हे माडांक पावसाचे उपकार न्हय ते आतां गिमाचे उपकारताय कित्याक पावसाचें उदक वयतलें न्हू आमचो पावस गिम चाल आहा हें आमचो हो धंदो माडांचो कळ्ळें तुका पावस गिम चाल पावसा लागून आमी बोगसना काडपाक कळ्ळें काडटाय पावसा लागून काडटाय पूण आतां कितें जाता जड मोड जालें पावस चड जडलो जायच ना जाल्यार तेन्ना एक वखद उरता पूण दुसऱ्या वखदाक उरोवंक उपकारना पिड्ड्यार जाता हय अशें आमचो धंदो एकदम बरो रे कहलें हें ना पूण त्रास आमकां चड हय खूब त्रास कितलो मेळटा सुमार कितलो बाटल्यो सुमार मेळटा दिसा मेवता आतां हेजे 9 बाटल्यो सुमार मेवता म्हणजे एका एका माडा ना एका दिसाक? बारा माडांक? हय 12 माडा एका हय म्हणजे दिसाक वॉटर बाटल्यो मेवता म्हणजे 2 दिसांक एक कवस म्हणजे वॉटर बाटल्यो हय अर्द कवस आनी अर्द कवस वॉटर बाटल्यो एक कवस हय दिसा तशें 2 दिसान एक कवस जाता हय आतां सोरो काडपाचो बंद केलो सोर काडपाक बंद केलो हय तें सांगोन तुका हांवें चोरून व्हेलें मागीर हय तें कोण चोरून व्हेलें सोऱ्यांक व्हडलो फायदो नाशिल्लो सोऱ्यांक फायदो ना चड पूण आतां फायदो कसो तूं दिता ते भाशेन कळ्ळें तुका कोण येयले जाल्यार नाजाल्यार तुका भोंवन आमी नाय तो आतां बार्रांक तें सोरो जेयनाय हो आमचो ना हो सगळो फूल पॅक तो पिताय आमची फेणी म्हणटा माडांची माडां फेणी आतां कोण पिवंक येना हय आनी आतां तो काडीनाय चडसो कोण जाणा तो मेवता ना सोरो काजू सोऱ्याक खूब डिमांड आसा काजू मेवता काजू खोपता चड काजू चड कितें आतांच आंब्रेल माय चडशे पिताय ना मागीर पावसाचे पिनाय पावसाचे तुका हेर सोर आमचो माडां चड पिताले पयलीं हेजो पावसाक पूण आतां कोण काडनाय ते आतां वच पिताय आसतले ते शिल्पेक बाकीचे कोण काडना आतां ना बाकीचे ना तो एकलोच काडटा सिम्यान पिक्चर काडलेले एक वेळ फोरांव म्हणटाय ते फोरांव नांव तेजें फोरांशीस तो काडटा पूण आतां हांव नको तो चाल आहा बंद आहा हांव नको हय आनी कोण काडनाय आनी मनीसय नाय कळ्ळें तुका हय मनीस नाय काडपी मनीस नाय आनी ती आतां तुका हें मेवनाय बाणाय मेवनाय आनी ती व्हडली कोदी आहा ना ती उदक भरून दवरताले आमी ती सोऱ्याक ती तोंडायक लागून ती करपी मनीसय नाय हय आतां म्हापशें जांबळें मेवता 250 रुपयांनी एक जांबळो 250 रुपयांनी एक जांबळो म्हणल्यार पळय तूं कितें जाय पडटा जांबळो तुका जांबळें म्हणजे माडाक एक 2 लेगून लागताय तीनय लागताय केन्ना एक माडाक आनी म्हणजे सूर पडटा ते बाय सूर पडली न्हू सुबेज पडली आनी मातशी बारीक बारीक कातरताय कित्याक बरी सूर पडटा जाल्यार आनी कांय थोड्यांक पडना चडशी पडना तेंकां मातशी मोठो कातरताय शेव मोठो म्हणजे ती पडना जावं तेका इल्ली मोठो कातर पडली जाल्यार पडली अशें म्हणून चड कातरताय ती मागीर आनी सूर पडटा बरी तेका मातशी बारीक बारीक कातरताय हय अशें आमचें जांबळो म्हळ्यार कसो आसता तो जांबळो म्हणजे ते आहा पळय हय ना तो दुसरो तो बुडकलो न्हू जांबळो आहा थिंगा हय हे माड तुका इतले वर्सां तुमचे चडटा हय सकाळ सांज चडटा तें उलयता बीन कोण माडा कडेन उलयता ना माडा कडेन उलय मुसां कडेन उलयता आमी केन्नाय कित्याक जाणा मूस कितें करताय ते सूर खाता आमी म्हणटा आडे पडले कांय दवरून हाल्ले सगळे मुसां हें करताय आमी माडांचें कांय कळ्ळें एक वेळ बेजार जाता न्हू दिसा 3 पार चडटा तो ती आमी ते हें फोली घालताय मरे ते फोली तितूंतल्यान ते तोपोन वयताय कळ्ळें तुका भितर वयताय आनी वय आखे सुकयताय कांय मेवना पाड पडलेले अशें म्हणचे पडटा मागीर कितें कितें कास्ती करून कांय उरोना हाल्ले सगळे मोवाचे आनी कितें जाता पावसाचें आमकां ते लागताय सुजयताय सामकें तोंड आतां अशें लागलें जाल्यार आमकां काडूंक मेवना कळ्ळें तुका कूस सोडटाय ते आनी वयताय कूस काडूंक मेवना जावं कोण हाटेन वयता बाबरे मातशें हिंगा पय रे ते काडूंक लायताय कळ्ळें तुका हय अशें लागत जाल्यार आमकां तें काडूंक मेवता हय व्हडलें मोठें जाता तोंड मोठें जावन भोंवचें पडटा पावसाचें चड आसताय ते आनी हे आतां बारीक मूस ते बारीक मोवाचे ते सातोडे म्हणटाय आमी तेका
आनी कितें म्हणटा ते कोलंगाचे ते चड बासको हे पळय म्हणटा सातोडे ते तितले तुका त्रास करनाय खूस लायले करून जाल्यार हय ते पावसाचे म्हण आसताय ते चड बासको काय ते 4-5 भाशे आसताय रे ते मुसळ आमकां खूब त्रास करताय ते व्हडले सुजयताय मुसळ सामके गजाल कोणा सांगतलो म्हाजे सकाळचे कितल्यांक सुमार चडटा वयर सकाळचे थोडे 6 सुमार वयताय मागीर न्हिदोन उरलें जाल्यार मागीर 7 7:30 लेगून हय मागीर मदें शेवा वखद न्हू शेवा वखदाक तुका सारको टायमार 11 जाल्यार 11 चडटाय सांजे मागीर 5 बगर तुका मागीर ते पयलीं वचना कित्याक वता आसतना वता जाल्यार 5 सारको टायम बरो आसता हय आनी 12 म्हणल्यार चडपाक टायम कितलो लागता 12 म्हणजे चड ते भाशेन 10-15 मिनटां हय 15 मिनट देंव तूं चड म्हणटा 15 मिनटां लागनाय हय दोत 15 लागता चडटा देंवता म्हणटा ते व्हडले मातशें ना ते आतां आमचे भुरगेपणी कितें जातालें आमी फास्ट चडटाले आतां तितलें जायना आतां स्लो करचें काम करचें पडटा पूण कोत्ता म्हाजे पावडे हांव कोत्ता आजून कोत्ता हय जास्त सुरू करतलो हय जावसर म्हाजी हें ते भाशेन आहा जावसर मागीर नज तेन्ना देंवपा हय तशें म्हाजें हें हिशोब भुरगीं बोब मारताय ना सोड म्हणटाय भुरग्यां कडेन मागचें पडटलें भुरग्यां कडेन दी म्हणून म्हाका कांय ना जालें कालो दिलेलें म्हणटले न्हू आनीकूय जाय तेका लागून हांव हें म्हाजो धंदो म्हाजो हांवें दवरलो चालू दवरलो काय वय जावसर म्हाजे देवाचें हातीचेर मदीं टायमार कितें करता म्हणजे कांय ना म्हणजे घरा कडेन आसता हय आतां सकाळचें माड काडलें न्हू दनपार शेव घालो 11 शेव घालो जेयल हालो मातसो हाडा पडटा दनपारचो फक्त म्हाजे 5 सांजचो माड काडून येयलें जाल्यार हा बाजारान गेलो जाल्यार गेलो टायमपास बेश्टो भोंवन येयलो कितें हें आहा मडक्याचें एक दीस आसता न्हू हय तेका लागून टायमपास जाता मातसो बाजारान आक्षी बाजारान अशें आनी कांय चलो कांय ना म्हाका कांय ना भुरग्यां कडेन हाय 2-3 मोटरसायकली पूण हांव नाका शिकोवंक ना साव चेडूं म्हाका शिकोवंक ना हय तितलें म्हाजें हें जाता चलो एक्सरसायज जाता हय देवा कृपेन आनी दुयेंत म्हण हांव केन्ना चड पडोंक ना कळ्ळें का इतलेंच म्हाजें तें 2 हें म्हाका जालें तेच कोरोना टायमार आनी ती व्हडल्यान थोडी बोल्ली अशें हांव चडसो केन्ना दुयेंत म्हण पडोंकूच ना हय दामांशे बाबान स्पेशल म्हाजे खातीर माडार वचून हो फ्रेश सूर काडून हाडलो आनी ताणें म्हाका थोडोसो दिल्लो एक ग्लास भर सो हांव आतां टेस्ट करपाचो प्रयत्न करता एक्चुली सूर हो गरम हो सूर व्हायट आसता कलरचो दुधा भशेन आसता सो स्टार्टिंगी तेन्ना जो सूर पिता तेन्ना गोड आसता जेन्ना फ्रेश आसता तेन्ना आनी तातूंत भितर अल्कोहोल कंटेंटूय कांय नासता पूण जसो टायम वचपाक लागता तेन्ना तसो तो मातसो ताका आमटसाण येवपाक लागता आनी तातूंत भितर अल्कोहोल कंटेंटूय वाडपाक लागता एक 10-12 वरां जातकीर तातूंत भितर एक थोडोसो अल्कोहोल कंटेंट आसता आनी तो जर तुमी एक ग्लास भर पिले एक बाटल पिली जाल्यार तुमकां सोऱ्या भशेन तो लागपाक शकता पूण तितलो स्ट्रॉंग नासता आनी त्या शिवाय होच सूर तुमी हातूंत भितर दवरप आसता एक मडके भितर आनी तो 1 म्हयनो 2 म्हयने असो तो भितर दवरप आसता पॅक करून आनी ताजे नंतर तो कितें येता तो ताका म्हणटात विनेगर आनी जे विनेगर आमी जेवणा खातीर वापरतात त्या शिवाय हो सूर घालून भाण आसता तशीच काजूची फेणी काडटा तशीच माडाचीच फेणी आसता आनी त्या भाणान भितर घालून तो उकडून ताजी वाफ जाता ती वाफ काडून कितें मेळटा ताका म्हणटात माडाची फेणी जी आतां खूब रेर आसा आनी ती तशी उरली ताका डिमांडूय कमी जाला अशें म्हणटात सो अशे तरेचे वेगवेगळे प्रॉडक्ट्स ह्या सुरा पासून तयार जातात ग्रेनेर हें ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन गोंयान शेकड्यांनी वर्सां पासून हो धंदो चलतालो आनी हातूंत भितर हजारांनी लोक इनवॉल्व आशिल्ले ऑल ओवर गोवा सगळे कडेन आमकां रेनेर मेळटाले आनी पूण हो सडनली हो बिझनेस कित्याक कमी जालो माड कमी जावना माड अजून आसात पूण वयर चडून जो सूर काडपाचो जो प्रोसेस आशिल्लो तो आतां कमी जाला कारण हें खूब कश्टांचें काम हें खूब त्रासांचें काम आसा आनी ताजे खातीर जें नवें जनरेशन आसा पळय तें हातूंत भितर येवपाक सोदना कारण हातूंत भितर रिस्कूय इनवॉल्व आसता सो ताजे खातीर
हळू हळू करून रेंदेर आतां कमी जावपाक लागल्या आनी ताजे खातीर हो जो ट्रेडिशनल बिजनेस आनी ट्रेडिशनल धंदो गोंयचो जो शेकड्यांनी वर्सां पासून चालू आशिल्लो तो आतां जवळ जवळ कायमचो बंद पडपाच्या वाटेर आसा. आतां थोडेशे रेंदेर उरल्या जे आपूण आपल्याक जाय शक्य आसा तो पर्यंत तो हे धंदो फुडें चलोवपाक सोदता. पूण हाजे खातीर हाजे फुडें आमकां सुरूय मेळपाचो ना आनी जो सूर फक्त माडाचो सोरो काडपा खातीरच न्ही तर वेगवेगळ्या कारणां खातीर वापरतात. आनी खास करून क्रिश्चन कम्युनिटी भितर देवाचे वेगवेगळे फेस्टिवल आसा, फेस्त आसा. ह्या फेस्टिवलांनी हो सूर आनी ताजे सुरा पासून तयार केल्ले विनेगर यूज जाता, जेवणानूय बीन मोठ्या प्रमाणाचेर यूज जाता आनी ताजे खातीर हाका डिमांड आसा. सुराकूय डिमांड आसा आनी विनेगराकूय डिमांड आसा. पूण ही जी रिस्क ह्या धंद्या भितर इनवॉल्व आसा ताजे खातीर नवे जनरेशन हे धंद्या कडेन वळना आनी ताजे खातीर एक खंय तरी एक टॅक्नोलॉजीन कितें तरी उपाय काडपाक जाय आशिल्लो जो अशे तरेच्यो यंग जनरेशनाक नवी जनरेशनाक हे काम करपाक सेफ्टी मेळटली आशिल्ली आनी त्या शिवाय एक बरें दिसतलें आशिल्लें अशे तरेचो कांय टॅक्नोलॉजी जावपाक जाय आशिल्ली. पूण हाजेर असो व्हडलोसो रिसर्च कांय जावूं ना आनी हो धंदो आतां ऑलमोस्ट संपुश्टांत आयला.